नमस्कार. आम्ही आता असा पेडणे या मतदारसंघात आणि आमच्या वांगडा राजन कोरगावकर आम्ही मगो पक्षाचे उमेदवार यांच्याकडनं जाणून घ्या यांचा प्रचार कसो कितें चालू आहे. नमस्कार राजन बाब. नमस्कार सर. तुमचो आता प्रचार कसो कितें चालू आहे? आमचा प्रसार जोशात चालू असा एकदम जोरदार आणि सगळे लोक आपण म्हणून सामावून घेतात भितर. आता पळोवंक गेले ना कितें तुमच्या गांवांत उदरगत जावंक ना? उदरगत आमच्या गांवांत जावंक ना, प्रश्नच ना. कितें कितें जावंक जाय आसली? पहिली उदरगत म्हणजे एम्प्लॉयमेंट जावंक जाय आसलें सगळ्या घराघरांनी, ते जावंक ना. वाड्याने म्हणजे पेडण्या तालुक्यातूच जॉब्स मेळूंक ना. सो पहिली ही उदरगत जावंक ना. बाकी बेजीक रिक्वायरमेंट वॉटर म्हणजे उदकाचे जे पुरवण ती तरी सारकीच ना, ती आसत ना उदक. दुसरी गोष्ट आसा रस्ते आणि इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्च्युएशन आसता, हे इश्यूज सदांच चालूच असतात. तुम्ही जेन्ना येतले न्हू निवडून तेन्ना तुम्ही कितें करतले? पयलीं तुमची रिक्वायरमेंट कितें आसली जी उदरगत जावंक जाय? पहिली रिक्वायरमेंट आसा एम्प्लॉयमेंटा खातीर कितें कितें करचें पडटा तें करतलो हांव, सगळ्यात इम्पॉर्टंट. आनी दुसरी गोश्ट आसतली उदकाचो पुरवण, ही 24 तास कशी मेळटली ताचेर आमचे उलोवप हे करतले. तुम्ही जेन्ना घर घर प्रचार करता तेन्ना तुमकां रिस्पॉन्स कसो मेळटा लोकांचो? आमी जेन्ना घर घर आमचो प्रचार चलता तेन्ना एकदम खूब बरो आसता. लोक आमकां आमच्या वांगडा मिक्स जातात, तेंचे प्रॉब्लेम ते सांगतात आनी आमी तेंचो प्रॉब्लेम समजून घेवन तेची टिप्पणी करून दवरतात, जेणे करून आमकां नेक्स्ट हाका ते म्हणजे सोल्युशनूय तांकां दिवंक मेळटलें म्हणून. आता पयले गेले नाल्यार तुमी घरान वयता न्हू जेन्ना, सो सगळ्यांचे रिक्वायरमेंट कितें आसता म्हणजे बाकी कितें जाय आमकां बेजीक पहिली गोष्ट म्हणजे तांकां हांव म्हजी स्वताची वळख करून दिता. तांकां म्हजें एज्युकेशन सांगप जाता. आमी कितें कार्य करपा आयला तें सांगता तांकां. आमी स्थानीक कित्याक जाय हें तांकां तेंचे नजरेक हाडून दिता. आनी तशेंच हे फावटी इलेक्शन हे कित्याक म्हत्वाचें आसा आनी कित्याक क्रांतिकारी आसा आमच्या पेडण्या खातीर ताचेर आमी तांकां सांगता, जेणे करून ताणें तितल्या उत्साहान ते मतदान करचें म्हणून. पळोवंक गेले ना तुये मतदारसंघ पेडणे मतदारसंघात तुये हितून फॅक्टरी बीन येता, सो तितून सगळ्यांक जॉब दिवपा खातीर तुमी कितें करतले? तुवें आसून आमकां पेडण्यांक फायदो जायना. एक्चुली इंडस्ट्रीज येवपा जाय आसले पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जेणे करून इब्रामपूर ही सायड जे आमचे आसा हासापूर ते सायडीक किंवा बाकीचे धारगळ एरियेन ते जर येत जाल्यार आमकां खूब फायदो जाता. तुवें इंडस्ट्री आसा पण ते चलत ना, आहा ते सुद्दां धड चालूच ना. एंटिबायोटिक्स आसा गोवा एंटिबायोटिक्स ती तशीच आहा, ते काय उदरगत जावना. IT येवपाची आसली तेय काय स्टार्ट जावना अजून. पळोवंक गेले नाल्यार हे सायडीन बरेचशे लोक शेती करता, शेती खातीर तुमी कितें करतले प्रोत्साहन दिवपाक तांकां लोकांक? शेती खातीर आमी प्रोत्साहन दिवपा साठी तांकां नवीन टॅक्नॉलॉजीचो यूज करपा लायतले. इरिगेशन जे फॅसिलिटी आसात ते मॅक्झिमम लोकां मदीं पावोवन तांकां तांचो उपभोग करपा लायतले, जेणे करून तांकां बरें इन्कम जनरेट जातलें. तशेंच जनावरां खातीर जे तांकां त्रास जातात त्याच्या साठी कितें तरी एक म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान अशें सोल्युशन घेतले जेणे तांकां तांचो फायदो जावचो अशें म्हणून. आता पळोवंक गेले ना प्रचाराक तुमकां कोण टफ फायट दितलो काय दिसता हे मतदारसंघात? ह्या फावटी टफ फायटीचो प्रश्नच येवचो ना. कित्याक आमी स्थानीक आसा, लोकल आसा, ही एक तर्फी निवडणूक जातली. कित्याक हे पेडणेकारांची निवडणूक आसा. पेडणेकारां साठी हे आमचें ब्रीद वाक्य आसा आनी हे फावटी हे सिद्ध करून पेडणेकार दितले. हेच्या पयलीं पळोवंक गेले ना बरेचद्या वेळा कितें पेडणेच्या लोकांक उमेदवार आसता पूण तांकां लोक हे करिना, भायलेच लोकांक हे प्रोत्साहन दिता आनी भायलेच लोकांक जिखून हाडटा. हे फावटी कशें कितें जातलें म्हणजे? पयलीं सदांच भायले लोक पयशांच्या जिवाचेर येताले. हे फावटी लोक आमच्या पेडणेकारांनी एकवट आनी स्वाभिमान ह्यो कितें आहा तांकां ते कळून चुकलेले आसा आनी ते सिद्ध करून दाखयतले. आतां पळोवंक गेले ना तुमच्या हितून एअरपोर्ट बीन जाता, सो एअरपोर्टाचेर कशें कितें तुमकां हे मेळटले बेनिफीट तुमच्या गांवच्या लोकांक जावं तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक, अशें तुमी पळयता कितें? आमच्या गांवच्या लोकांक कितें बेनिफीट मेळटले आमी बेनिफीट घडोवन हाडटले आनी खेचून घेतले आमी ते बेनिफिट्स. कितकेशे लोकांक तुमी जॉब दिवंक पळयतात? हे संपूर्ण पेडण्याच्या लोकांक जॉब्स मेळटले हेची खात्री दिता आमी. आनी कसले कसले जॉब पळोवंक पळयता तुमी? सगळे टॅक्निकल जावं आनीक कितें? जे रिलेटेड जॉब्स आसात ते आमी घेतले. तातूंत अमकेच अशें ना, फ्रॉम मॅनेजमेंट लेवल टू ऑल म्हणजे सगळे डिपार्टमेंटाचे जितले आसात क्लास 1 to क्लास D पर्यंत सगळे जॉब्स आमी आमच्या पेडणेकारांसाठी पयली प्रिफरन्स घेतले आनी करून घेतले आनी घडोवन हाडटले. ताका लागून तांचे प्रशिक्षण ट्रेनिंग हे सगळे आमी तांकां दितले. आतां पळोवंक गेले ना तुमचे हितून हेल्थ डिपार्टमेंट आहा न्हू, ते कशें कितें चलता? हेल्थ डिपार्टमेंट चलत ना न्ही आमचे, सो चलपाचो प्रश्न खंय येता.
ते आसा एकाच जाग्यार जंय कांय ना येतात फर्स्ट एड करतात आनी ते दुसऱ्या जाग्यार धाडून दितात ते चलपाचो प्रश्न येना तांकां कोणाची दुसरी बस घेवची पडटा आनी धाडचें पडटा सो चलपाचो प्रश्न ना ते आमकां हांगाच कितें तरी जाल्लेलें जाय जेणे करून ते दुसरी एम्बुलन्स धाडून म्हापसा पणजे धाडपा साठी न्ही ते हांगाच कितें ट्रिटमेंट जावपा तेच्या साठी कितें आमी सोय करतले. पळोवंक गेलें नाल्यार की बरशीं वर्सां तुमची उदरगत जावंक ना अशें म्हणटा तुमकां सारकी उदरगत करपाक कितें जावं आनी कितें नवी टॅक्नोलॉजी हाडपाक कितें करतले. उदरगत जावंक ना न्ही ह्या 5 वर्सान आमी आमच्या पेडणेकाराची उदरगत आमी करून घेतले आमी पेडणेकार हे फावटी आसतले पेडणेकार स्वताचे घरची जशी न्ही आमी घरचो मनीस घरची जशी डेव्हलपमेंट करता तशी आमी हे फावटी पेडणेकारांची उदरगत करतले. तुमच्या वांगडा सोपटाक कितके पंचायती आसतल्यो. माझ्या गांवांत सगळे पेडणेकार आसात पंचायतीचो प्रश्न येना पंचायतीचो सगळे कोरगांव आसा इब्रामपूर आसा परसकडे आसा वारखंड आसा तोरशा आसा सगळेच पंचायती आसा संपूर्ण गांव आसा पेडणेकार आसात आमच्या वांगडा हे फावटी. आतां हांगा कितें ट्रान्सपोर्ट सारको ना असो दिसता जावं रोडूय सारके ना हेच्या बद्दल तुमी कितें करतले. म्हजो वचननामा तुमी वाचलो आसतलो त्याचेर आमी वचननामाचेर क्लियरली मेन्शन केला हे ट्रान्सपोर्टेशन फेसिलिटी जी आसा ती आमी मॅक्झिमम गांवांनी पावता हेचो प्रयत्न करतले जेणे करून स्कुलाची भुरगीं हांगाच्यान पणजे वचूं शकतात तशेंच कामाचे लोक हांगासून वेर्ना पर्यंत वचपाक तेंची आमी सोय करून घेतले. सर आमचो मॅनिफेस्टो आमी ऑलरेडी ताका वचननामा म्हटला गोवा विधानसभा निवडणूक 2022 वचननामा ते तुमकां हांव दाखयता यू कॅन जस्ट सी इट. त्याच्या पयलीं हे आसा तातूंत न्ही आमचे कडेन 42 पॉयंट आसात 42 पॉयंट्स आसात आनी बरेचशे इश्यूज आमी भितर आमचे पेडण्यान जे उद्भवल्यात ते सांगलेले आसात. आमी ताका लागून ह्या वचननाम्यान जे बरयलां ते पूर्ण करपा साठी कटिबद्ध आसात कारण आमी फर्स्ट टायम हे स्थानीक उमेदवार आसात स्थानिकाचे प्रॉब्लेम कितें आसा ते आमकां कळटात. एग्जाम्पल आतां हांगा रुग्णवाहिका म्हणजे आमची 108 हे एकदम कमी प्रमाणात आसा ते मॅक्झिमम गांवांनी आसा आमची जॉग्राफिकल एरिया इतली व्हडली आसा की ते 108 आमच्या सगळ्या गांवांनी जाय. तशेंच आमच्या कडेन हयसर कॅसिनो स्टार्ट जावपा म्हणून आनी आमच्या कॅसिनो येवजी आमकां जर तुमी हांगासर शैक्षणीक हब केलो म्हणजे तर एज्युकेशनल हब जाल्यार आमकां फायदो आहा असल्याचेर आमचो हे आसतली भर आसतली. तशेंच ट्रान्सपोर्टेशनच्या बाबतींत आतां भुरग्यांक स्पेशली स्कुलाच्या कॉलेजी वचपाक येवपाक तेंच्या साठी ट्रान्सपोर्टेशन कशें आसता ताचेर आमचो विचार चालू आसा. आनी हांगाच्या नोकरेक वयतात जायते लोक वेर्ना म्हणा मडगांव वयतात तांकां येवपा वचपाक ती स्पेशल कितें तरी बस दवरतली जेणे करून इसले म्हणजे पेडण्याचे लोक येता वचपाक तांकां प्रॉब्लेम जावचो न्ही. तशेंच जे शेताचो प्रॉब्लेम आसा ते शेताच्या प्रॉब्लेमा खातीर आमी जायते आमचे कडेन एक अल्टरनेटिव्ज आसा एक टॅक्नोलॉजी नवीन कशी यूज करपाची ताचेर आमचो भर आसतलो. तशेंच शापोरा आनी तेरेखोल नदी जी दोनी सायडीक आमच्या आसा एरियेत तांकां आमी पर्यटन वेवसाया साठी चालना दिवपाचो प्रयत्न करतले. तशेंच आमचो हायवे आसा हायवेचेर जे अडचणी आयलेले आहेत फॉर एग्जाम्पल ताका सर्वीस रोड ना फ्लायओवर ना ताच्या संदर्भांतय आमी विचार विनिमय करून ते पूर्णत्वास व्हरपाचो प्रयत्न करतले. तशेंच आमचे जे कॉलेज आसा एक हांगासर संत सोयिरोबानाथ अंबी हे सरकारी महाविद्यालय हांगासर आमकां सायन्स स्ट्रीम घालपाक जाय कारण आतां सद्या सायन्स स्ट्रीम ना म्हणून आमची पेडण्याचे भुरगे म्हापसा किंवा पयस वयतात तांकां खर्चीकय जास्त आसता सो ताका लागून ते इमिजिएटली सुरू जावची हाचेर आमचो खूब भर आसतलो. तशेंच उदक हे 24 तास अवेलेबल जावपा साठी आमचो प्रयत्न आसतलो. तशेंच वीज पुरवठा साठी आसतले. खूब कितें अशें बरयलेलें आसा आमचे कडेन खूब तुमी वाचतले पण हे एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इशू आसात. तशेंच क्रीडा मैदाने सुसज्ज व बहुउद्देशीय करून खेळाडूंच्या क्रीडा गुणांना वाव देण्याचा प्रयत्न करतले आमी. अशें बरेचशें आसा हे तुमकां हांव शेअर करता यू कॅन आमच्या लोकांक तुमी दाखोवं शकतात ऑन द फोटो काडून जेणे करून तांकां. पण एकच आसूं सांगूंक सोदता तुमकां हे फावटी फर्स्ट टायम जी येणारी 5 वर्सां आसा आमच्या पेडणेकारांक ती ही 5 वर्सां जी आमची इतली 25 वर्सां जी आमी बॅकवर्ड गेल्यात ती भरून काडपाचो एक प्रयत्न आसतलो आनी आमी ते भरून काडटले जेणे करून ह्या 5 वर्सां सगळ्या घराघरांनी विकास जातलो आनी हो विकास खूब म्हत्वाचो आसतलो. आमकां कितें तरी एक मॉडेल पेडणे घडोवपाचें आसा संपूर्ण गोव्यासून एक मॉडेल घडोवपाचें आसा ते पेडणे आनी हे आमी संपूर्ण गोव्याक दाखोवन दितले आमी कशें कितें करूं शकता ते. म्हाज्या प्रत्येक पेडणेकारांक हांव एक मॅसेज दिवंक सोदतां हे फावटी सगळ्यांनी ठरयात
राजन कोरगांवकर ह्यो इलेक्शनाक निमित्त मात्र रावला. प्रत्येक पेडणेकार इलेक्शन रावला. सो मतदान करतना स्वतासाठी मतदान करचें, जेणे करून प्रत्येक पेडणेकारांक दिसतालें हे फावटी हांव इलेक्शनाक रावला आनी हांव मतदानाक रावला आनी हे जे विजय येतलो तो पेडणेकारांचो आसतलो. जो आवाज आसतलो आमचो तो पेडणेकारांचो आसतलो. निमित्त मात्र राजन आसा. हे इलेक्शन अशें जावंक जाय की ते क्रांतिकारी जावंक जाय, जेणे करून आमची येणारी जी पिढी आसा तशेंच हे आमचे यूथ जे आसात तेंच्यासाठी खूब फायदेशीर जातले आनी आमचे पेडण्याचो विकास घडटलो. सो हे फावटी सगळ्यांनी आमचो एक्चुअली आमची सिंहाची निशाणी आसा. सिंहाची निशाणी आसा. आमी मोगो पक्षा तर्फे तर रावल्याच, पण आमचो नंबर आसा 3. सो 3 नंबराचे जी सिंहाची निशाणी दिसतली थंयच बटन दाबून हे फावटी पेडणेकार हो एसेंब्लीन वयतलो. हे सिद्ध करून दाखोवया आमी सगळ्या पेडणेकारांक. अशेंच तुमकां आव्हान करता आनी देव बरें करूं म्हणटा.